तर आयज आमी सकाळी काय शूट करूं ना, डायरेक्ट आमी कामाच्यान येवनूच हे पळय शूट करपाक लागली. तर कशें आसा तुमी सगळीं जाणां? आय होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसतली. हय आनी आमी आतां मातशी बरी जाल्या. आतां मातशी आमी बरी जाल्या, फिलींग वेल, बेटर. सो आयज आमी कितें आयज पोवया भजी करपाची ट्राय करपाची चिंतला. सो आमी अनियन भजी करतली एंड मागीर पळोवया कितें करतली ती तुमच्या बरोबर आमी शेअर करतली. चिंतून सो ऑलरेडी मम्मीन डायरेक्ट म्हाका दिसता भज्यांचे रेसिपीचे सगळे हे करून दवरला. सो आमी आतां किचनान पळोवया की मम्मी कालूय बी केल्ले तेलाचे. सो आयजूय बी आतां पावस पडटा न्हू, सो असले तेलाचे खावपाक बी चड मजा दिसता. पूण पळोवया आतां आमी भजी कसली कितें करता ती. तुमी बी आमच्या वांगडा किचनान. सो आयज आमगेर इवनिंग ब्रेकफास्ट खातीर आसा भजी, ऑनियन भजी आमी करता. हे पळय तेल तापा दवरला आनी हे ऑलरेडी केले. आतां फक्त तितून घालपाचें उरला, ते मम्मी घालतली. भजी काडटा, पावसा दिसान मज्जा येता न्ही ती भजी. सो आमगेर करताच कितें ना कितें. काल वडा केल्ले पळय आमगेर, आयज भजी आहा. सदांच न्ही बट आयज करया म्हटलें. डायरेक्ट तुमच्या प्लेटीन घालून दाखयता मागीर. सो गरमा गरम आमची भजिया तयार आसा. आतां आमी ती मस्त अशी एन्जॉय करतली टी बरोबर. आमी दोगांय ब्लॅक टी बरोबर आनी मम्मी बीन मिल्क टी बरोबर. सो हांवें तुमकां भायरूच दाखोवपाक हाडली अशी मस्त. चलात तर मागीर मेळया. तर काय जालें आमगे भजी बिजी खावन. हय ती आमी शूट करूंक ना कित्याक आमगे तेन्नाच कोण तरी येयलो. सो आमी मागीर ती भजी बी खाता आसतना कांय शूट करूं ना. सो आतां न्ही आमी करपाचें चिंतलां मँगोचे मिन्स तन्ने आमे आसता पळय तेजे लोणचें, गोड लोणचें करता पळय तें आमी करपाचें चिंतलां. हय सो आतां आमी म्हणल्यार तें करतली. स्वीट मँगो पिकल अशी मम्मी करतली, आमकां कळना ती रेसिपी. सो मम्मी आनी आमी मेळोन ती करतली तेन्ना तुमकां दाखयता. आतांच करपाचें आमी चिंतलां करताच. सो तुमकां बी आमी आमचे बरोबर दाखयतली. हय तुमी बी मागीर ती रेसिपी ट्राय करपाक शकता. आनी कालची आमगे जांभळां ती सोंपत नाशिल्ली. सो आतां आमी पळय खाता खूब आशिल्ली ती खूब आशिल्ली न्हू. सो अजुनूय आमी ती खाता. मस्त लागता न्हू जांभळां. आनी आमगे चिबली बी पळय जांभळी पर्पल कलर जाल्ली आसा. आनी जांभळां न्ही एक्चुली हेल्थाक बरी, ताका भरपूर बेनिफीट आसा. सो ती जांभळां खावपाक जाय. आनी ती सिजनल न्ही. सो तुमी बी खूब जाणां खाल्या आसतली, खावना आसतली. खावना जाल्यार बाजारान मेळटा, तुमी विकून विकत घेवन खावपाक शकता. आमचें थंय झाड आशिल्लें जाल्यार आमी दिता आशिल्ली, पूण आमगे झाड ना. पूण आमी ती खाली लेट खाली. सो तो बरें दिसलें आनी जांभळां खावंकूय बी जाय. सो आतां जांभळां जालीं, ती आतां सोंपा पावली. थोडीच आशिल्ली ती आतां मम्मीन आनी आमी खाली. आनी आतां आमी तें लोणचें करतात. सो तुमकां बी दाखयता. हय तेज्या खातीर आतां मम्मी खंय कट करता ते आंबे. चल तुमी बी पळया. हय बरें. सो आमगे न्ही आयज करता कितें करता आमगे तोरांचें गोड लोणचें अशें म्हणटा. तोरांचें गोड लोणचें करता न्हू आमी. आंब्याचे मिन्स तन्ने अशे आंब्यांचे तोरात न्हू तेंचे गोड लोणचें आमी करता. सो तेज्या खातीर ही फस्ट सगळीं तोरां तासून घेवपाची. हांगासर कितें लागलां न्हू. सो गोड लोणचें न्हू मस्त लागता. मिन्स अशें ब्रेडा सकाळचे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वांगडा बी खावपाक शकता. लंच डिनर जेवणा वांगडा बी खावपाक शकता. तें पळोवया आयज कशें जाता तें. चपाती बरोबर. हय चपाती वांगडा बी तें बरें लागता. आमकां आवडटा. पळोवयात कशें कितें जाता तें. तेच्या खातीर फस्ट साली तें करून घेवप आसता तासून आनी मागीर तें शिजप आसता. चड शिजप ना बट आसता शिजप. सो अशें पळय ही सोलून तासून घेतल्या मम्मीन तेंकां आनी आतां तेंकां कट करपाचें जश्यो आमी लोणच्याक करता तश्यो.
अर्दवळी चिरता सुरयेन आनी कट करपाक वचना सेपरेट. हांव पळोवया एक कशें हांगा तें. गोड का आंबट आसा? आंबट आसा पण तशी इतल्या गोड सगळ्या तूं घालून पळय. काही नाका गे आंबट जातलें. सकाळ ते तेजे आमी सुंगटाचे कडी खातीर दवरले. अशें बरें न्हू स्वीट मँगो पिकल रेसिपी दी. सो ते स्वीट मँगो पिकल करपा खातीर सामान लागता जें हें पळय तोरां अशें क्यूब करून घेवप. क्यूब टायप बारीक सुद्दां केल्यार चलता. क्यूब मँगोचे क्यूब करून घेवप. मागीर गोड इफ जर आमची तोरां ती मातशी आंबट आसा सो गोड मम्मीन चड घेतला. गोड मागीर मिरची ह्यो हिंग वेगळो तो हिंग मस्त वास येता पळय ताका. आनी अर्दो तो हेचो घालतली डब्यान आसता तो हेजो पिठो करपाचो ते बाजून. आनी ह्यो मिरसांग्यो मोट्यो असल्यो घेवप मिरसांग्यो. आनी मेथी जाय. मेथी मेळ्यो मेळ्यो गे मेथी. सो मेथी म्हाका दिसता ना आसा बट ते मेळत ना. मेळना म्हाका. सो फर्स्ट हे पळय हें करून तो हिंग म्हटलेलो पळय तेजो मागीर पावडर करप. हेजो आनी मस्त वास येता हेजो हिंगाचो. 2 मिनटां न्हू. सो ह्यो हिंग आनी सासवां घातली हेजी फोण्णां घेवपाक. फोण्णां करप आतां मागीर मिन्स तडका दिवप. तेज्या खातीर तितून सासवां आनी हिंग घातला आनी तो पावडर हिंग घातलो. आनी मिरची नाका तर मिरची पावडर घाल म्हणून हळदी बी घातली. आनी मिरची नाका करूंक. एक्चुली न्हू ह्यो मिरच्या पेक्षा एक्चुली सुको मिरची आनी येते घालप आसता मिरची पावडर. बट आमी हे बी घातल्या. आनी मिरची पावडर केन्ना घालप तर मागीर ते उदकान पुरो इतलें चड नाका इल्लें घालून. सो हांवें त्यो मिरच्यो खुबूच घेतलेल्यो. सो मम्मी म्हणटा इतकें नाका बिकॉज तें लोणचें इल्लें आसा. सो मेथी बी घातल्या. रेसिपी न्हू मातशी कळनाशिल्ली सो मम्मीन मावशेक कॉल करून विचारता ताकी हें करपाचें वांगडाच घालपाचें काय म्हणून. रेसिपी कळनाशिल्ली म्हणल्यार आमी मातशें वेगळे भशेन करता पूण मावशेन आमकां सांगलां आपूण करता तशी करा म्हणून. सो तशें करता आतां. सो आतां हे मेथी बी जाल्यो आतां गोड घालपाचें. गोड आनी ते वांगडा ना ना इल्लें उदक घालता गोडान. ओके. सो ना खंय तशें मागीर सो हें आतां गोड आनी मातशें तितून इल्लें उदक घालपाचें. गोडाचें कितें म्हणटा तें हें सगळें विळगतकीर मागीर तितून तोराची शिरे घालपाचे. आनी ती तोरां वेगळी मातशी मिन्स ती रोखडी शिजतली. सो गोड आनी हेंच वांगडा घालप. चड घालनाका उदक. ही रेसिपी न्हू एक दीस तुमी ट्राय करा मस्त लागता. सो आतां हें न्हू शिजपाक दवरपाचें मिन्स बरें अशें ग्रेवी टायप एक गोडाचें मिन्स विगळोन जावपाक जाय. पळय गोडाचो बरें अशें हें जाल्लें आसा. आतां तितून तोराची श्री घालपाच्यो. फोडी सॉरी म्हाका दिसता तितून उदक जाय मागीर अशें हापोवप येतलें तर उदक मागीर फोड जाय जाल्यार घालपाचें. ना हांव हें करता मिक्स करता. सो हें आतां मिक्स करुया. आनी मिरची पावडर मागीर घालता गो खतखतीन बरो तेंका मागीर घालता. सो हें खतखतो बी येतकीर मागीर लास्ट मिरची पावडर घालपाचें. जालें मिक्स केलें हांवें. तो पळोवन घालुया कितलें तिखट घालता त्या प्रमाणे. पळोवया कशें आतां हें न्हू खूब वेळ शिजपाक जाय. धापूया. हें पळय आमचें मस्त अशें लोणचें
स्वीट मँगो पिकल रेडी जालें. कितकें मस्त दिसता न्हू आनी कलर सुद्दां कितको ब्रायट येयला. टेस्टी बी बरें जाला. हय टेस्टी बी बरें जालें. तीख लागला मातशें बट स्टील तें बरें लागता. आंबट तिखट. आंबट तिखट तशें. चपाती वांगडा तुमी आमी तरी चपाती वांगडा बी खाता नाल्यार हे जेवणा वांगडा सुद्दां घेवपाक शकता. इतकें मस्त अशें लागता हें पिकल. आतां आनी 1-2 मिनटान गॅस का आतांच बंद करूं? बंद करू नाका रा. सो हॅलो गायज, तर आमचें न्हू जेवण बी जालें आनी आमी आयज पेज जेवली. आयज आमी कांयच ते लोणचें केल्लें न्हू सो तें रेडी जालें आमचें आनी मागीर आमी आयज पेजीनूच जेवली. सो शिवराक न्ही बेजार येता. सो तुमकां माजराचो आवाज येता आसतलो न्हू. सो आमी फाल्यां खातीर आयज आमी नुस्तें खायना न्हू सो फाल्यां खातीर सकाळीं सुंगटांचे कडी करपा खातीर सुंगटां उजरोवपाक जाय. सो आमकां भाभीन ती मानशेवरी मानशेचीच म्हणटा आसता न्हू ती खंयची तरी सुंगटां दिली. ती आतां आमी उजरयता. सो ती बारीक बारीक आसा आनी तांकां दिसता खूब टायम लागतलो न्हू. आनी पळय सगळीं रडटा माजरां. तांकां मदीं बोवाळ मारता. बारीक सुंगटां उजरपाक म्हणल्यार सामको बेजार येवपाची गोश्ट. कितकी बारीक आसा पळय ती. इतली बारीक आहा न्ही ती सोलू नाका. बेश्टीच घाल. मोठीच सोल मातशी. असली सोल. सुंगटांय बी फायनली ती उजरून जाली आनी आतां इल्ली चारूच उरल्या ती मम्मी उजरयता. बेजार येयलो. इल्ली जाली पळय ती इतकी आशिल्ली ती बारीक आसा सामकी. सो फाल्यां कितें करपा हेंचे कडी पातळ मस्त सुंगटांची हुमण. कांदो. तर आमची सुंगटां बी ओदोय उजळून जाली. हय. आनी मागीर आमी बारीक बारीक काम केलें. नील पेंट बी घातलें पळय आनी आतां जाल्यार टायम सो न्हिदपाचो टायम 11:30 11:30 जाल्यार. सो आतां आमी न्हिदतलीं आनी आमी तुमकां मेळटा आमच्या नेक्स्ट व्लॉगान. देन बाय टेक केअर. आनी आमचे व्लॉग्स तुमकां आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा. बाय.